म्हज्या नांवान एकठांय जाल्ल्या दोगा तिगा जाणां मोदे खरें सांगता थंय हांव आसा म्हज्या नांवान एकठांय जाल्ल्या दोगा तिगा जाणां मोदे खरें सांगता थंय हांव आसा तुजें नांव घेता तुका मान दिता काळजांत हांव सगळीं तुका वंदिता आमचे मोदे राव जेजू तुजें नांव घेता तुका मान दिता काळजांत हांव सगळीं तुका वंदिता आमचे मोदे राव जेजू म्हज्या नांवान एकठांय जाल्ल्या दोगा तिगा जाणां मोदे खरें सांगता थंय हांव आसा म्हज्या नांवान एकठांय जाल्ल्या दोगा तिगा जाणां मोदे खरें सांगता थंय हांव आसा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो आज नोवेनाचो पांचव्या दिसाच्या नोवेनाक आमी आयते जाल्या देवाचें उतर आयकून ताचे वयर थोडो नियाळ आमी करया सांपावलान एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 3 उतरां 14 ते 20 एफेशियन्स चॅप्टर 3 वर्स 14 to 20 ह्या पसोत हांव बापा होजीर सर पडोन मागता सर्गी आनी संवसारी हर एक कुटाम आपलें नांव ताचे तावन घेता तो आपले महिमे भरीत संपत्ते थावन पवित्रत्म्या मारिफात तुमच्या अंतस्करणांक घटाय दिवंक तुमकां दृढ करूं अशें भावार्था वरवीं तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करूं क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाय आनी लांबाय उबाराय आनी गुंडाय केदी उरती म्हूण 8 सकत सर्व देवाच्या लोकां सांगाता तुमकां लाभच्याक मोगांत तुमचे जिणयेची पाळां रोंबो मोगाचेर तुमचे जिणयेची बुन्याद पडोवन घट करूं समजणे व्हरतो क्रिस्तचो मोग तुमी जाणा जावन देवाचे संपूर्णयेन तुमी भरूं म्हूण तुमचे खातीर हांव देवा लागीं प्रार्थना करतां आमचे तें आपली सकत चलयतल्या आनी आमी मागता ताचे प्रास वा चिंता ताचे प्रास कितल्याकी चड मापान सर वस्तू करूंक शकतल्या देवाक पवित्र सभेंत आनी जेजू क्रिस्ता थंय महिमा जावं संततेचे संतते पर्यंत ससनाच्या ससनाक आमेन देवाचें उतर हें देवाकणी तुका क्रिस्त मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो फाटल्या दिसांनी आमी कुटुंबाचेर भावार्थाचेर खालतेपणाचेर आमी नियाळ केला आज हांवें नियाळेक घेतिल्लो विशय जावन आसा फॅमिली एज अ डोमेस्टीक चर्च कुटाम एक क्रिस्ती भावार्थाचो ल्हानसो अंग म्हणटा आमी कोंकणी भाशेन इंग्लीश भाशेन म्हणटात फॅमिली इज अ डोमेस्टीक चर्च डोमेस्टीक म्हळ्यार घर एक इगर्ज जावन आसा एक कुटाम एक पवित्र सभा जावन आसा कशें फाटल्या दिसांनी हांगासर लॉकडावन आसा सगळ्या संवसाराक लॉकडावन आसा ह्या दिसांनी आमकां जायते दृश्टांत पळोवंक मेळ्ळ्यात जायते संगती आमकां नियाळ करूंक मेळ्ळ्यात आनी हाच्या पैकी म्हज्या जिणेंत म्हाका एक पळयल्लें एक विटनेस हांवें म्हणयेत एका लेखार हांव एक दीस हांगा गेटी भायर इगर्जीच्या गेटी भायर वता आसतना एकलें तरणाटी स्त्री दिंबी घालून गेटी कडेन मागून आसा गेटी भायर गेट बंद आसा कांय दिसना पूण गेटीक आपले तकली लागून दिंबी घालून रडोवन मागून आसा म्हाका बेजार जालें म्हाका दूख आयलें एक आशा तिका देवा लागीं येवची उरपा तिका
हांवें तिका हांव लोबार नातल्लो जाल्यार हांवें तिका म्हळें भियेनाका भयणी हांव एक याजाक हांव मागतां तुज्या खातीर रडा नाका देव तुका बेसांव दिवं दी तुजें मागणें देव आयकता म्हणून तिका हांवें बेसांव दिलें तितलें म्हणटा आसतना आनी हांव म्हज्या कामाक गेलो. उपरांत 15-20 मिनटान हांव फाटीं येता आसतना परतून ती थंयच आसा. हांव भितर आयलो गेट उक्ती करून भितर आयलो तवळ ती गेटी लागीं येवन गेट उक्ती करता आसतना भितर हांगासर ते दैवीक काकूळ तेचे पिंतूर तुमकां गोत आसा आमच्या इगर्जी भायर आसा तें पळोवन थंय तर मागोवंक लागली. ताका हांवें म्हळें भयणी म्हाका माफ कर पूण तुका भितर येवंक म्हाका सोडूंक साध्य ना तूं दयेकर म्हाका समजोन घे भितर येवंक ना. ताका ती म्हणली फादर 5 मिनटां गेट उक्ती कर हांव भितर येना हांगा तावनूच मागता फादर 5 मिनटां गेट उक्ती कर म्हाका इल्लें पळोवंक सोड. म्हजें काळीज कोसळ्ळें मुगाच्या भाव भयणीनो आनी तिका हांवें सांगलें 5 मिनटांनी तुका कितलो वेळ जाय तितलो वेळ माग तूं भियेनाका पूण हांव गेट बंद करिना हांव हांगाच रावतां म्हजो वेळ गेल्यार व्हडना. म्हाकाच्या भाव भयणीनो ह्या उपरांत हांवें हाचे वयर नियाळ केलो. खंय तावन ह्या स्त्रियेक ह्या तरणाटे स्त्रियेक असले मनाभाव असले चिंता पायलें. खंय तावन तिच्या काळजांत असलीं बोगणां भरलीं. हांवें एक देवाचें नदर घाल्यार म्हजें मागणें देव आयकतलो म्हजे कश्ट परिहार करतलो म्हजे कश्ट म्हाका म्हज्या कश्टांच्या वेळार भैर मेळटलें बळ मेळटलें म्हणलें चिंता तिका खंय तावन आयलें. तें आमच्या पुर्वजांनी आमच्या काळजांत घाल्लें. आमकां हर एकल्यांक आमच्या आवय बापायन आमकां ल्हान आसतना शिकयल्लें आसा पुता तुवें भियेनाका तुका कश्ट येता आसतना जेजू लागीं धांव तुजें संतोश जाता आसतना जेजू सांगता तुजो संतोश वांटून घे. आमकां शिकयलें आमच्या आवय बापायन आमकां संत क्रिस्ताची कूर काडूंक शिकयल्ली अनंत बापा काडूंक शिकयल्लें जेजू पाव म्हणून आमकां एक आल्तारीचो उमो लावंक शिकयल्लो आवय बापायन. आनी तो जावंक पुरो वेदर इट इज रॅशनल ऑर इरॅशनल डजंट मॅटर वॉट मॅटर्स इज तें आमच्या काळजांत तो भावार्थ आमच्या आवय बापायन वंपलो तें बी वंपलें. म्हाका भाव भयणीनो संवसारार 4 लेवलार इगर्ज मतां आसा 4 लेवल्स ऑफ द चर्च. फर्स्ट युनिवर्सल चर्च म्हणटा आमी आख्खी पवित्र सभा. ही आख्खी पवित्र सभा चलोवन व्हरची पाप साहेबान ताजो वडील जावन खंडी जावन जेजू जावन आसा पवित्र सभेचें मस्तक जेजू जावन आसा पवित्र सभेचें सर्वस्व आनी पवित्र सभा जेजूची कूड आमी मानता मिस्तीक कूड. पूण ह्या संवसारांत ही हाचें सर्व बरेंपण पळोवन व्हरचें सांबाळून व्हरचें पाप साहेबान आनी पाप साहेबाचे शिकवणे बरोबरणे हर एक आख्खी पवित्र सभा मुखार वता. ताचे उपरांत आसा डिएसीज ह्या विकारिएट. आतां आमकां ही विकारिएट ही आमची काल म्हणटात आमी लोकलायज्ड चर्च म्हणटा आमची हांगाची पवित्र सभा. हातूंत कितें आसा एका ह्या डिएसीजेंत एका विकारिएटांत एका नमुन्याचे संप्रदाय एका नमुन्याची रीत रिवाज एका नमुन्याचे चिंताप आनी ही पवित्र सभा चलोवंक बिस्प आसा गवळी बाप आनी तो ताच्या तनकेकाल ही पवित्र सभा चलोवन व्हरता. तिसरी जावन आसा पॅरिश आमची फिरगज एक पवित्र सभा. आमची हांगा सेंट जोसेफ्स कथेद्रल ही आमची पवित्र सभा आमचे गुटामी आमी खंयच्या गांवांत आयल्यार जाल्यार जावं दी. आतां आमची फिरगज ही सेंट जोसेफ्स कथेद्रल आनी ही आमच्या फिरगजेंत आमी कितें आमचे भावार्थाची सतां आमकां भावार्थाची शिकवणूक आमचे सक्रामेंत आमकां ह्या फिरगजींतल्यान ह्या पवित्र सभेंतल्यान मेळटा. आनी ताजो ल्हानसो पूण भोव मुख्य लेवलाची इगर्ज मतां जावन आसा आमचे कुटाम एक पवित्र सभा. थंयसर कित्याक म्हळ्यार भावार्थ आमकां मेळचो आमच्या कुटुंबांत. द सीड्स ऑफ फेथ इज सोड इन द फॅमिली. उपरांत आमकां आमच्या भावार्थाची तोडी शिकोवणी शिकिल्लें तें आमी कार्यगत करच्याक उक्तें दार जावन आसा आमचें कुटाम. आमी थंयसर वचून आमचो भावार्थ आमी प्रॅक्टीस करूं येता आमचो भावार्थ आमी एकामेकां वांटून घेवं येता. आनी तितलेंच न्ही हो भावार्थ मुखल्या पिळगेक दिवंक ही अवकाश कुटाम. तुमची भुरगीं आवयतान भुरग्यांक भुरगीं तांच्या भुरग्यांक आनी तांची भुरगीं तांच्या भुरग्यांक. सो भावार्थ दुसऱ्या पिळगेक दिवंक अवकाश हे कुटाम जावन आसा. देखून चर्च फॅमिली ही इज अ डोमेस्टीक चर्च.
तर मोगाच्या भाव भयणीनो, हे डोमेस्टीक चर्च म्हणून एक टॅग या टायटल घाल्यार जालें की या ते इगर्ज म्हणून आमी जियोंक आसा. पळया, एक इगर्जेचें बांदप बांदल्यार इट डजंट बिकम अ चर्च जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर. एक खाली काटवण बांदून ते इगर्ज म्हणून सांगूंक जायना. थंयसर देव परस आसूंक जाय, थंयसर देवाचें उतर परगट करूंक जाय, थंयसर सक्रामेंत आमी संभ्रमूंक जाय, थंयसर याजकान देवाचें उतर मोडून दिवंक जाय आनी तें मोडिल्लें उतर कार्यगत करून देव पर्यंत तशें लोक त्या याजकान जियोंक जाय. थवळ ती एक इगर्ज जाता, तें एक चर्च. इट बिकम्स अ चर्च. तशेंच आमी एक घर बांदून काटवण बांदून 4 जाणां सांगात राविल्ल्या वरवीं तें डोमेस्टीक चर्च एक इगर्ज माता जायना, पवित्र सभा जायना. ती पवित्र सभा जायचे, ह्या पवित्र सभेचो भोव मुख्य अंग जायचे जाल्यार त्याच प्रमाणे जशें आमचे इगर्जेच्या बांदपांत या इगर्जेच्या आमच्या ह्या सन्निवेशांत आमी जियेता तेंच आमच्या घरच्या सन्निवेशांत जावंक जाय. सो ते देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, एक 5 विशय हांव तुमच्या मुखार दवरतां. First of all, let us build our family as a domestic church. कशें? आमची कुटुंबां ह्या संवसार एक म्हणल्यार वादळांत आसात. संवसार म्हणल्यार ह्या तुफानांत ह्या आवरांत आसात. आनी हो आवर कसो लोगी म्हळ्यार एका लेकार देवूचं ना म्हणसो, एका लेकार क्रिस्ताक पात्य नातलो, एका लेकार संवसारांत आसली मौल्यां, संवसारांत आसले ह्या आमच्या पुर्वजांनी आमकां दिल्लीं मौल्यां, पुर्वजांनी शिकयल्ले बरे संगती ते पुरा सांडून वयचे तसले एक वादळ या तुफान ह्या संवसारांत उठलां. आनी ह्या तुफानांत ह्या आवरा मदें आमची क्रिस्ती कुटुंबां जाय एक द्वीप आसल्या बरी, लायक एन आयलँड इन द टर्मॉइल्ड वर्ल्ड. आमची क्रिस्ती कुटुंबां एक आयलँड जायचे, एक द्वीप जायचे. कित्याक थंयच थावन तांकां दिसा जाय कितलें आवड आयल्यार कशें पळया, एक बरें घट आसलें द्वीपा वळोन वचना. आवड येवंक पुरो, पूण जेन्ना आवड देंवता परतून तें द्वीपा तशेंच आसता न्ही. त्याच प्रमाणे आमचे बांदपी तशें जाय. खंयसले आवड आयल्यार आवरान एक पटी वेडो घाल्यार आवड देंवता आसतना परतून तें द्वीपा उखलून रावूं जाय, दिसा जाय, घट आसा जाय. हें जावन आसा आमचे क्रिस्ती कुटुंबां. कशें मोगाच्या भाव भयणीनो, लग्न जिवीत तुमी जियेतात आनी थंयसर तुमचें कुटुंब आसा, आवय बापाय भुरगीं. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, आयचो संवसार एक फिलॉसॉफी फॉलो करते आसा. तुमी पळयशात जाल्यार समाज तुमी चिंत दिवन चिंतशात जाल्यार. आनी दीस फिलॉसॉफी इज कॉल्ड सिस्टमॅटीक डिसमॅन्टलिंग. The world is following the philosophy of systematic dismantling. Systematic dismantling म्हळ्यार तुमकां कोता डिसमॅन्टलिंग म्हळ्यार तुमकां काले म्हणत आसा. खंयची एक वस्त हाडल्यार ती आमी सोडून डिसमॅन्टल करचें, पुरा विंगड भाग करचें. एक सायकल हाडल्यार सायकल डिसमॅन्टल करचें, एक स्टिरियो हाडल्यार स्टिरियो डिसमॅन्टल करचें. तुमी जाणात डिसमॅन्टल म्हळ्यार सिस्टमॅटीक डिसमॅन्टलिंग. म्हणजे आमच्या पुर्वजांनी आदी मागातावन कितें बांदून हाडलां, आमच्या पुर्वजांनी आमकां ट्रेडिशनली आमच्या संप्रदायांतून कितें एक ग्रेस्तकाय आमकां दिल्या, आयच्या संवसारांत इट इज सिस्टमॅटिकली डिसमॅन्टल्ड. सिस्टमॅटिकली भोव एक आतुराय या भोव एक सिस्टमॅटीक रितीन तें मोडोवन घालचें काम संवसारांत चलून आसा. पळया, तुमकां दाखले सांगचें जाल्यार एक आमकां आमची एक बरी संप्रदाय आसली. एका आमच्या पुर्वजान आमकां दिल्ली संप्रदाय. कितें घरांत भायर वता आसतना, ह्या घरांत भितर येता आसतना आमी पयलो एक आल्तारीचो उमो काणयोचें आसलें. म्हाका उडास येता आमचो एक पाद्र्याब. तो म्हणलो ताजो बाब, ताच्या बाबान तांकां शिकयलें की घराचें भायर मेट दवरिचें जाल्यार पयलो आल्तारी मुखार रावन आल्तारी मुखार 2 मिनटां वगत देवा कडेन मागणें करून उमो काणयोन मागीर तुवें घरांतल्या भायर वचचें. आनी भितर गेल्या कडल्यार पयलो आल्तारी कडेन वचूंक जाय. हांव शाबितायेन भायर कित्याक म्हळ्यार भायर वता आसतना हांव भायर वेतां, म्हजें सांगाता ये तूं म्हणून मागोंक, आनी भितर आयिल्ल्या फुडलें तुवें म्हाका शाबितायेन पाटी हाडल्यार तुका अर्गां दिता म्हणून. असलें ताणें एक शिकयलें. जेन्ना तो याजक जालो, पाद्राप जालो, पुरा जालो, थोड्या फावटी पाद्राप जाल्ल्या उपरांत वो आमचो राकिल्ले धांवता आसतना बापाय म्हणटलो ना, वचून आल्तारीचो उमो काण घे, मागीर भायर वच. घरा आयिल्ल्या फुडलें बापाय कडेन येवन बाबा बेसांव दी म्हणून गेल्यार बेसांव मागीर पयलो आल्तारी कडेन वच, थंय वचून माग. हें संप्रदाय ताणें त्या पाद्रापाक दिलो. खंयच्या दिसा ताजो बापूय सरलो
आनी सरोन मागणें जाल्ल्या वेळार मागून याजाक तुमी जाणात ताजे घरा येवन मरणाच्या पेटेचेर बेसांवंक या कुडीचेर मागणें करता उपरांत पुरशांव सुट्टा इगर्जे वचोंक आनी पुरशांव सुट्टा आसतना पाद्र्याप तो ताजो पूत पाद्र्याप म्हणलो खंय रावा रावा 1 मिनीट रावा आनी ताणें 2 मिनटां 1 मिनीट इगर्जे ते आल्तारी मुखार रावलो आनी आल्तारीचो उमो काण आपल्या बापायच्या वंटांक लायलो म्हजो बाब आज मुसर उमो काण येनासतना घरांतलो भायर वचोना ते देखून आजय ताजे निमाणे पयण तो आल्तारीचो उमो काण येवनूच वेतालो म्हणून पळया ही एक संप्रदाय हांवें ल्हान तुमकां एक दाखलो दिवचो आमकां आमच्या पुर्वजान दिल्लो पूण आज आमी कितें म्हणटा सिस्टमॅटीक डिसमेंटली म्हणजे हाका कित्याक देव सगळ्यांनी आसा आमी आल्तारीक कित्याक उमो काण घेयचय देव सगळ्यांनी हांव गॉड इज एवरी गॉड इज इन माय हार्ट म्हज्या काळजान देव आसा न्ही तर हांवें कित्याक आल्तारी मुखार रावन मागणें करीचय इज देर इन माय हार्ट सिस्टमॅटीक डिसमेंटलिंग आमकां रॅशनलायज्ड आर्ग्युमेंट्स घालन भोव चतूर नमण्याची फिर्याद ह्या आर्ग्युमेंट्स घालन आमचे पुर्वजांनी शिकयली बऱ्यो संप्रदाय बऱ्यो संगती सिस्टमॅटिकली डिसमेंटल्ड आनी एक दाखलो तुमकां दिता एक लग्न तुमी जातात लग्नांत 2 मुख्य खांबे आसात 2 एक फर्स्ट इज मॅरेज इज अ गिफ्ट ऑफ लव थंयसर मोग एक इनाम जावन आसा गिफ्ट कित्याक गिफ्ट थंयसर मोगांत एक दादलो आनी स्त्री एकामेकाक दिता इनाम जावन आपणाकच इनाम जावन एकामेकाक दिता इट्स अ गिफ्ट लव इज अ गिफ्ट अँड इन दॅट गिफ्ट couple a spouse gives each other in the context of love for each other आणि दुसरें गिफ्ट कितें त्या गिफ्टाक आनी एक इम्पॉर्टंट थिंग इन मॅरेज भुरगीं चिल्ड्रन आर अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड children are a gift of love of the husband and wife and children are a gift for life देवाचे इनाम त्या दादल्याक आनी स्त्रियेक भुरगीं तांच्या मोगाचें इनाम ते भुरगें जावन आसा मात्र न्ही ह्या संवसार मुखार सून व्हरोंक दादल्यान आनी स्त्रियेन संवसाराक दिवचें इनाम इगर्ज मातेक दिवचें इनाम तेंय जावन आसा भुरगीं सो दे आर अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड दे आर अ गिफ्ट ऑफ लव आनी दे आर अ गिफ्ट फॉर द वर्ल्ड सो तशें आसता आसतना मोगाचें बाबेनो आज संवसारार एका नमण्याचें सिस्टमॅटीक डिसमेंटलिंग आमी काजार जाता भुरगीं नाका म्हणून आमी चिंतलां सिस्टमॅटीक डिसमेंटलिंग ना हो संस्कार हो सक्रामेंत दोनीय गरजेचे हे दादले आनी स्त्रिये मदलो मोग कितलो गरजेचो तितलोच त्या मोगाचें फळ जावन संवसारार नवो जीव हाडचें तेंय गरजेचें दोनीय सांगता हो लग्नाचो सक्रामेंत जाता तर पूण हो संवसारार पळय कशें सिस्टमॅटीक डिसमेंटलिंग आनी अशें सिस्टमॅटीक डिसमेंटलिंग जावच्या हुमरार तुमची कुटुंबां योर फॅमिलीज should be the islands of faith भावार्थाची द्वीपां जायती आसा सांगूंक वेळ ना मुखार वेता दुसरें मोगाच्या भाव भयणीनो your family should have a curriculum of love मोग देवान संवसार असो इतलो बोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक संवसाराक अपन दिलो जुवांव सवांजेला अध्याय 3 उतरां 16 म्हणटा न्ही इतलो मोग केलो की आपल्या पुताक सयत ताणें फाटीं दवरून ताणें आमकां दिलो तर मोगाच्या भाव भयणीनो पयले सवाल तुमी एकामेका विचारूंक जाय म्हज्या पतीने सो म्हज्या पतीचो हांव कितलो मोग करतां आनी त्या मोगा खातीर हांव कितें करूंक तयार आसा वॉट एम आय रेडी टू डू फॉर द सेक ऑफ लव ऑफ माय स्पाउज हे सवाल आमी विचारूंक आसा मोग एक इनाम हांवें तुमकां सांगलें आत्तांच मोगाच्या भाव भयणीनो मोग एक इनाम कित्याक मनशाक मनीस आपणा इतल्याक मोग करूंक कळना ताका देवान ताच्या काळजान मोग वतल्लो सांग पावल म्हणटा देवान पवित्रत्म्या वरवीं ताजो पवित्रत्म्यान वरवीं आमच्या काळजान भरपूर मोग बरोवन वमतोंच्या मातपान ताणें दिला वय तो मोग जावन आसा देवान दिल्लें इनाम कसलें इनाम गॉड हिमसेल्फ इज लव सांजू हांव म्हणटा देवच मोग जावन आसा कित्याक देवानच मोग दिल्लो जावन ते देखून मोगाच्या भाव भयणीनो तर हे इनाम हो मोग तुमी एकामेका वांटूंक आसा गॉड गेव लायफ सो यू गिव लायफ टू युअर स्पाउस गॉड गेव यू लव सो यू गिव दॅट लव टू युअर स्पाउस इट इज नॉट युअर लव तुजो मोग न्ही तो
तो देवान तुका दिल्लो देखून तो तुज्या तकी तुका दवरूंक अधिकार ना. तो तुज्या पत्नीक, तुज्या पतीक, तुज्या भुरग्यांक दिवचो तुजो कायदो जावन आसा. देरफॉर आमी भुरग्यांक पळयता, भुरग्यांक एक करिकलम म्हूण आसता, या सिलेबस म्हूण आसता. तुमच्या कुटुंबा जिविताक सिलेबस जावन आसा मोग. हो मोग तुमी मुखार सोन उलोवंक आसा. आनी ह्या मोगाचें इनाम जावन तुमकां देव भुरगीं दिता. ती संतोशान स्विकार करचे. येदोळ तुमकां सांगलें हांवें, चायल्ड इज नॉट एन ऑप्शन बट इट इज एन ऑब्लिगेशन. भुरगीं कुटुंबांत आसचें, ह्या काळजारी जिवितांत भुरगीं जावचें ऑप्शन न्ही, इट्स एन ऑब्लिगेशन, कायदो जावं आसा. तिसरें, इट इज अ हाय कॉलिंग. कुटुंबा जिवीत एक भोव व्हरतें आपोवणें मोगाचें भाव भयणीनो. भोव व्हरतें आपोवणें कित्याक? तुमच्या कुटुंबांत तुमच्या भुरग्यांक तुमी क्रिस्ती जाणवाय दितात. यू एड्युकेट युअर चिल्ड्रन. तुमच्या भुरग्यांक तुमी हाव टू बेर विटनस, कशें एकामेकाक आमी साक्ष जावचें, देवाच्या उतराचें, देवाच्या मोगाचें साक्ष जावचें म्हणून तुमी शिकयतात. कशें तुमी साक्ष जातात? तुमी तुमच्या त्या टेंडरनेस, तुमचो तो मोवाळ मोग तुमच्या भुरग्यांक दाखयत आसतना तुमची भुरगीं तो मोवाळ मोग शिकतात. जशें तुमी एकामेकाक घोव बायलां एकामेकाक तुमी बक्षितात, तुमच्या भुरग्यांक तुमी बक्षितात, तुमची भुरगीं बक्षूंक शिकतात. केताळा तुमी दादलो आनी स्त्री एकामेकाक रेस्पेक्ट दितात, तुमची भुरगीं एकामेकाक रेस्पेक्ट दिवंक शिकतात. केदाळा तुमी दादलो आनी स्त्री एकामेकाक विधेय जावन तुमी एकामेकाक खाल जावन विश्वासपणाची जिणी जियेतात, तुमची भुरगीं विश्वासपणाची खऱ्यापणाची जिणी जियोंक शिकतात. केन्ना तुमी तुमच्या भुरग्यां पळोवन मोकार तुमी सॅक्रिफिसाची, त्यागाची जिणी जियेतात, तुमची भुरगीं त्याग करूंक शिकतात. आनी अशें तुमी उतरांद्वारे न्ही, बगार तुमच्या करण्याद्वारे तुमचे घर, तुमचे कुटुंब एक हाय कॉलिंग, वर्तें आपोवणें करतात. चवथें जावन मोगाच्या भाव भयणीनो, कुटुंब जावन आसा, कुटुंबांत जावन आसा हर एक दोळे खंयचय जे सर्गार आसा. आमी हर एकल्यांनी संवसारार आसचे सर्गाक पळोवन, कित्याक आमी पळयणारी यात्रीक जावन आसा. यात्रीक आमी सर जावन आसा, बासयल्या गांवाक पयाण करता. बासयल्या गांवाक पयाण करना आसा, हर एकल्याक आमकां एक दीस वचोंक आसा, आमकां थंय पावोंक आसा. तर आमची दर ते आसूंक जाय. तुमी जाणात जायत्यो बरे बरे रेसर्स आसात. तुमकां नांवां गोत्ता आसूंक पुरो, हुसैन बोल्ट जावंक पुरो, या पयलो आसलो पयले बेन जॉन्सन आनी पुरो बरे बरे रनर्स आसले. आमच्या इंडियांत जाल्यार कितले बरे बरे रनर्स आसले. तर पळया, तांचे ते रनर्स ते कितें करतात? रेस धांवता आसतना फाटीं पळोवन धांवनात, सायडीक पळोवन ओ कितलो जाण म्हाका क्लॅप घालता म्हणून सायडीक पळोवन धांवल्यार वाजलोवन पडटा अर्द खंय म्हणी. फाटीं पळोवन धांवल्यार जालें काम, मुगात तो सगळें पावते ती तो 2 मिनटां उपरांत पावंकतालो. पूण ते कितें करतात? ते सायडीक कोण धांवता म्हणून पळयना, म्हज्या सांगाता आसतो कितलो मुखारा फाटी हांव म्हणूनय पळयना, या म्हज्या कितले जाण फॉलोवर्स चियर लिडर्स म्हणून तेंय पळयना. तो खाली पळयता म्हळ्यार ते रिब्बन लास्टाक आसचें, ते एंड पॉयंट, ताजो दोळो थंयच आसता. केदाळा वचून हांवें तें रिब्बन टच करचें, तें ताजें मोतीत आसा. आनी तेच ताजेर दिशा दवरून तो मुखार धांवता. तशी आमची दिशा आसूंक जाय. सर्गार आसाक मोगाचेर भाव भयण आमची दिशा आसल्यार आमचें कुटुंब खंडीत जावन इट बिकम्स अ डॉमेस्टीक चर्च. आमची कुटुंबां ते देखून हें आमची जर तर नदर सर्गार जर आसूंक जाय तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या नदरेक पडच्या वस्तून थंय सर्गाराज दिसूंक जाय. कशें तें सर्गाराज दिसचें? आजकाल घरां भोव आर्टिस्टिकली तुमी बांदतात. व्हेरी गुड, व्हेरी ब्युटिफूल, व्हेरी नायस, जायजे. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या कुटुंबांत काथोलीक या क्रिस्ती भावार्थाक आसच्यो संगती आसात गी? हें सवाल. शो पीस बरे दवरतात, पेटे, माजरां, हस्ती, थोडे फावटी बुती आसतात. हांव कांय म्हणना, ती तुमची कशी. पूण आमच्या क्रिस्ती भावार्थाची वस्तू तुमच्या घरांनी आसात गी? एक लेख करा, तुमच्या घरांत कितलीं पिंतुरां तेणे येणें पळया, कितलीं पिंतुरां जेजूची दिसतात तुमकां, कितले कुरीस दिसतात तुमच्या घरांत, बेडरुमांत, या तुमच्या टेबलार, कितले कडेन तुमकां सांतां भक्तांची पिंतुरां दिसतात. इज देर अ हेवनली विजन इन युअर हावस? म्हाकाच्या भाव भयणीनो, मनशाक जाल्यार आमकां आमच्या दोळ्याक दिश्टीक पडच्यो संगती आमकां आमच्या भितरल्या आत्म्याक मुखार सोन व्हरूंक कारण जातात. उडास दवरा. इट गिव अस अ डिरेक्शन.
दॅट्स वाय इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू परसीव थिंग्स. आमकां दिसा जाय, आमकां पळोवंक मेळा जाय, तेन्ना मात्र आमकां ताजे प्रेरण मेळटा, ताजो प्रभाव पडटा. वी आर इन्फ्लुएन्स्ड बाय वॉट वी आर सीइंग. ते देखून सवाल तुमकां, तुमच्या घरांनी डेकोरेटिव्ह आयटम्स दवरा, सांगाताच आमच्या ख्रिस्ती भावार्थाक लक्ती संगती आमकां दिसून येवं दी. देवाची सांतां भक्तांची मोरये मायेची पिंतुरां पायनलां आमकां पळोवंक मेळोवन दी, कित्याक ती आमकां उडासां करतात आमच्या भावार्थाची स्वताची. आनी निमाणें, नरीश युअर बॉडीज अँड सोल्स. नरीश, आमी आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक दोनांकी आमी थंयसर खाण दिजें, पोशण दिजें. कशें? सदां दिसपडट्या मागण्यांत आनी उपरांत दुसरी आमी पयलो आतां मागणी, कुटुंबाची मागणी ल्हव ल्हव नपायन जाता, सिस्टमॅटीक डिसमँटलिंग ना कुटुंबाचें मागणें. आनी आमी आदल्या पयले आमच्या संप्रदाया प्रमाणे पळय आमी जाणा आसा, जून म्हयन्यान जाल्यार जेजूच्या पवित्र काळजाचे आमकां नियाळ आसलो, उपरांत माय म्हयन्यांत मोरयेचो नियाळ आसलो. अशें हर एक म्हयन्यांत त्या नियाळ आसले. या आमी घरांनी ते देवासांव चलयताले. आतां ते देवासांव नपयस जाते आसा. हें गरजेचें मोगाच्या भाव भयणीनो. सेलेब्रेटींग पेट्रन, तुमच्या भुरग्यांचे तुमच्या नांवांचे सांत आसतना त्या सांताच्या फेस्ताच्या दिसा ताचो नियाळ करचो. तुमच्या भुरग्यांक त्या सांता विशयान थोडें सांगचें. जर तर तुमच्या भुरग्यांक त्या सांताची नांवां आसात जाल्यार त्या सांताच्या विशयान सांगचें. आरे तुजो सांत पुता आंतोनी सांत आंतोनीन कितें गेल्लें, सांत फ्रांसीस तुजो पात्रो न्हू, तें देखून तुका फ्रांसीस म्हूण नांव दवरलां. आनी फ्रांसिसान कितें गेल्लें, कसली जिणी जियेलो, ताका इल्लें प्रेरण दिवचें. भोव कश्टाचे कालंगी म्हळ्यार आजकाल पप्पा डाडाचे माम्माचे पोदरचे मायचे आबाचे ओट्टू अल्फाबेट त्याला नांव दितात. सांत येद्दोळ जल्म मोनांत खंय तावन प्रेरण दिवचें. हांव पाड म्हूण सांगना, पूण जाल्यार ती तुमची कशी, पूण जाल्यार एक पात्रोन सांत म्हणून दवरा. तुमच्या भुरग्यांक एक प्रेरण दिया. त्या जल्मल्या दिसाचो सांत सांगा भुरग्या, तूं ह्या दिसा जल्मलोय पुता आनी ह्या दिसा हो सांत पात्रोन जावन आसा. तुजें नांव देना न्हू करो, पूण जाल्यार हो पात्रोन ताजी जिणी कितें प्रेरण दिया. इट इन्फ्लुएन्सस आवर लायफ. इट इन्फ्लुएन्सस आवर लायफ. आनी उपरांत मोगाच्या भाव भयणीनो, कुटुंबांत जेवणा पयलं जेवणा उपरांत मागणें, हें सर्व आमची कुटुंबां आमचे घरां डॉमेस्टीक चर्च करतात. निमाणें मोगाच्या भाव भयणीनो, एक 6 मेटां तुमकां दिता हांव. ही मेटां तुमी उडासाक दवरच्याक. घरांत तुमची घरां जर तर एक मंदिरां जाय तर पर्सनल प्रेयर विथ स्क्रिप्चर रिडींग, खासगी मागणें सांगातात, खासगी देवाचें उतर आमी नियाळ करचो. फॅमिली प्रेयर, दुसरें फॅमिली प्रेयर अँड फॅमिली स्क्रिप्चर रिडींग. थंयसर कुटुंबां सांगाता देवा सांव करचें आनी कुटुंबां सांगाता देवाचें उतर वाचून नियाळ करचो. तिसरें, एटलिस्ट वन मील इन अ डे टुगेदर ईटिंग. एक जेवणपणी सांगाता बसून, टीव्ही बंद करून ते पुरो बंद करून सांगाता बसून उलोवन हांसून जेवचें. एटलिस्ट एक मीसपणी एका मिसाकपणी एटलिस्ट वन्स अ वीक मास टुगेदर विथ द फॅमिली अँड टायमली कन्फेशन्स. कुंसाराक वचें. वन्स अ मंथ फॅमिली आउटिंग. कुटुंबां सांगात मात, सगळ्या संवसाराक आपय नाकात, कुटुंबाची मात. एटलिस्ट वन्स अ मंथ फॅमिली आउटिंग. कुटुंब मात, तुमी मात्र. एटलिस्ट वन्स इन 3 months इदर पिलग्रिमेज, खंय म्हणी एक बऱ्या जाग्याक बऱ्या आसतय ते वचचें, या कितें म्हणी एक बऱ्या संगतीचो नियाळ या कितें टॉक सेमिनारांतून भाग घेवचें, या वॉलंटरिली खंयच्या म्हणी एका बऱ्या कामांत भाग घेवचें. जावंक पुरो फिरगजेंत, जावंक पुरो भायर समाजांत. तुमच्या भुरग्यांक काणयेन वचून आसल्या संगतीन वांटेले जावचें. इट इन्फ्लुएन्सस युअर चिल्ड्रन. आनी निमाणें एन्युअली एटलिस्ट 1 रिट्रीट. हे वर्सा एक पोटी म्हणी भुरग्यांक सांगाता घेवन रेतीर करचें. ही मेटां तुमी दवरल्यार तुमची कुटुंबां जातली खंडीत जावन अ डॉमेस्टीक चर्च. आमेन. नोवेनाक आमी आयती जावया. 5 दीस भाग्यवन जो आमच्या वांजेलांत आमी वाचता की देव जावन आसा म्हणून मोगाचें उगम. देवाचो आनी पेल्याचो मोग केल्ल्या देवाच्या रासना पैकी मोंती सायबीण भोव उत्तीम जावन आसा. देवाची मोगाची उंचाय गुंडाय रुंदाय समजोवंक आनी आमच्या भावा भयणींच्या शेजाऱ्यांच्या वाड्याघरांच्या फिरगजघरांच्या मोगांत अर्थभरीत आमची जिणी मुंदरसून व्हरूंक मोंती सायबीण ससाय भोव चड गरजेची जावन आसा. देखून तिचे कडेन आमी तिजी कृपा मागून
गव्यां गीत सकड सांगाता मेळया. सकट सांगाता मेळया, सकट लागी सरया. आमचे ताळे एक करया, मोर एक होगडसिया. मोठा विद्रानी सोन्या, फुला एकठांय करया. तांचो एक मुकुट धुत्या, आनी मायेक दिवया. सकट सांगाता मेळया, सकट लागी सरया. आमचे ताळे एक करया, मोर एक होगडसिया. मोंती सायबिणीक नोवेनाचे मागणे. ये मोंती सायबिणी, सर्वेस्पर देवान तुका जेजूची आवय जावन विंचून काडली आनी सबार देण्यांनी तुका नेटयली. ह्या खातीर आमी तुजे संगता संतोश पावता आनी देवा बापाक अर्गां दिता. तुज्या जल्मा वरवीं तुज्या कुटुंबाक तुवें संतोश हाडलोय. तुजे जिणयेंत सडवणदाराची आवय जावन मनशा कुळाक तुवें व्हड उपकार केलोय. आमची सडवण जावच्याक तुवें सहकार दिलोय. ह्या खातीर आमी तुजो उपकार बावडटा. हांव सोम्याची चरणदासी म्हूण प्रसारून देवा मुखार संपूर्ण खालती जाली आनी देवाचे कुशेक तुजे जिणयेंत पयलो जागो दिलोय. त्यागाची आनी कश्टांची तुजी जिणी आमकां प्रेरण दिता. देवान तुका क्रिस्तांव कुटुंबांची आवय जावन नेमल्या आसता आमच्या कुटुंबांचेर तुजी दराळ बेसरवादां मागून दी. आमच्या कुटुंबांत मोग, एकवट आनी एकामेकाची सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी. कुटुंबांत संतोशाक कारण जावचे व्यक्ती आमकां कर. ये मोती सायबिणी, तुजे बरी खालती जावंक आमकां शिकय. देवाच्या उतराक पाळो दिवन त्या प्रमाणे आमची जिणी मांडून हाडूंक आमकां आदार दी. सर्व आमच्या कश्टा दुखांत, विघ्ना अनवरांत आनी पिडेशिडेंत आमकां भाव. आमच्या जिवनाक गरज पडचे सर्व तुज्या पुता लागीं मागून दी. ये मोगाळी मोती सायबिणी. आमेन. आमा पासत विनंती कर बाळक मोरये. क्रिस्ताच्या आभूषणाक आमी फौजोवचे खातीर प्रार्थुया. ए मोगाळी मोती सायबिणी, तुजी देख घेवन आमच्या कश्टा नसतानी पिडे शिडे वेळी भावार्थान दंदळ नाशें बगार शांती समाधानान जियोवन देवाची कुशी आमच्या जिणयेंत पाळोवंक तुजें प्रेरण आमकां लाभय. वडिलांनी तांच्या भुरग्यांक समजोवन तांचें पालन पोशण मोगान करूंक आनी भुरग्यांनी वडिलांक खाल जावन जियोवन आमची कुटुंबां भावार्थाची आनी शांती समाधानाची बिडारां जावन रुपांतर करूंक तुजी ससाय लाभय. हे आमी मागता तुजे कुशीन जल्मल्ल्या देवपुता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. आमची सर प्रार्थना ह्या वक्ता मोंती सायबिणी द्वारी सरस्परा देवाक ओपोवन दिवया. आमची जबाब मोंती सायबिणी द्वारी आयक आमचे प्रार्थन येसुम्या. मोती सायबिणी द्वारे आयक आमचे प्रार्थन येसुम्या. सर्गींच्या मोगाळ बापा, आमच्या पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी मोरयेची देख घेवन तिच्या पुता जेजूची सुवार्ता सगळ्या संवसारार परगट करूंक तांणी मिनेत घेशें तांकां आदार दी म्हूण मागता हांव. मोंती सायबिणी द्वारी आयक आमचे प्रार्थन येसुम्या. मोगाळ बापा, आमच्या कुटुंबाचेर तुजें बेसांव घाल. परगांवांत वावर करनासल्ल्यांक राख आनी देवान दिल्ल्या सांद्यांक सोसणाचो विशय लाभय. आनी आमकां सुमेस्तान तुज्या राजान सूख भोगूंक फावो कर म्हूण मागता हांव. मोंती सायबिणी द्वारी आयक आमचे प्रार्थन येसुम्या. बापा, आमच्या समाजाच्या मुखेल्यांनी मोरये माये बरी निस्वार्थी सेवेन आमच्या समाजाच्या उदरकते पासत वावर करूंक तांकां प्रेरण दी म्हूण मागता हांव. मोंती सायबिणी द्वारी आयक आमचे प्रार्थन येसुम्या. कणवळ्या बापा, पिडे शेड्यांत वळवळच्या
समस्यांनी कोश्टोवच्या आनी वायट संवयांक बली जाल्ल्या सर आमच्या भावा भयणीची तूं काकूत कर आनी तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. मोदी सायबिणीद्वारे आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया. भुरग्यांच्या देण्या पासत आतुरायेन राखून आसच्या सर स्त्रियांची आशा तूं सफळ कर. आवयपणाचें भाग तांकां मेळोन तुज्या मिसांव मुंदरसून व्हरच्याक तांकां तुज्या कुरपेन भर म्हूण मागता हांव. मोदी सायबिणीद्वारे आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया. इकडे मावून रावन आमची खासगी प्रार्थना सरेस्परा देवाक ओपून दिवया. प्रत्येक जावन मागया आमच्या मायगांव भारता पासत दिसान दीस कोरोना व्हायरसाचे केस वाडूनच वचत आसात. लोक दुबळो लोक कस्ताते आसा. बेगीनसी हें कोरोना व्हायरस रावन संवसारार शांती समाधान आनी स्वतंत्राचें भलायकेचें वातावरण येवच्याक आमी मागया. सांगातास एका भुरग्याक बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट जावचेर आसा ते बऱ्या तरान जावंक आनी ताका बरी भलायकी मेळोंक. आनी एक धाकटेशें भुरगें ताचें ट्रिटमेंट ताचें ट्रान्सप्लांट जालां पूण आजुनूय ताका प्रॉब्लम्स आसात. ताकाय बेगीनच बरी भलायकी मेळोंक आमी मागया. लदीन मोदी सायबिणी देवाच्या मोगान पेटलेले. मोदी सायबिणी आवय बापाय खाल जाल्ले. मोदी सायबिणी कश्टान वरान तिरासण सांबाळिल्ले. मोदी सायबिणी सोम्याच्या पाशावांत भागी जाल्ले. मोदी सायबिणी बापाची काकूळ दाखयले. मोदी सायबिणी विधेयपणाच्या आदर्शा. मोदी सायबिणी मागण्यांत तिरासण सांबाळलेले. मोदी सायबिणी पिडेस्तांक भलायकी दाखयलेले. मोदी सायबिणी गरजेवंतांक थीर आदार बसयलेले. मोदी सायबिणी आमा सोमेस्तांच्या आदारा. मोदी सायबिणी मोडणाच्या तरणीर पोटलून धरलेले. मोदी सायबिणी जेजूचे कृपेन पवित्रपण लाभोवचे. मोदी सायबिणी पुलगत्रींतले सुटका दितले. मोदी सायबिणी यमकोंडांतले राखतले. मोदी सायबिणी भाग्यवंत आत्म्यांक उल्हासान भरतले. मोदी सायबिणी संतोषाच्या आनी उल्हासाच्या कुरवा. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले. आमची कुटुंबां आमची बिडारां देवाचें मंदीर जावच्याक आतां मोरयेक आमी सांकेतीक रितीन आमची कुटुंबां भेटोवया. गीत गावया. मोरयेक होगळसिया. नमारडिये काकुतीचे माये नमन आमच्या जिवा अमृतानी भरोशा आम्ही तुका अवलो मारता.
आमी परदेशी वेची बाळकां या दुखाच्या कोणात आसता आस्कार उस्कार सण माय तुका उदान करता तर तुमचे शेकाय ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचें सदैव फळ तुजे कुशी सुख आमकां दाखय हे दयाळी हे मुखाळी तुला बी अंकुवारी मरी भगवंती देवाची माया मपसोत विनंती कर आमची कुटुंबां मोरयेक समर्पिताना मागे आमी परगांवांत आमी आसता आमच्या हरयेका भावांचे आनी भयणींचें काम सर्वेस्पर देव राखूं दी वेळार तांकां तांच्या कामाची मजुरी फावो जावं दी सांगाता जायती आमची भाव भयणी ह्या दिसांनी तांचें काम उगडायलां मुखार बापा तांचेर तुजी दया दाखय तांकां बेगीनच बरें काम फावो जावन तांच्या तांचो दिसपडतो ग्रास सोडून कुटुंबाचो भार सांबाळूंक जाय आसची कृपा बरें काम तांकां फावो कर पिड्यांतला आसलेल्यांक बेगीनच बरी भलायकी दी आमच्या डाक्टरांक नर्सांक सर्व मेडिकल स्टाफाक तूं राख आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवन तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव सदैव फळ तुज्या कुशीचो जेजू भगवंती मरिये देवाची माय आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या सर्वदा आमेन सर्वेस्वर तुमचे सुवाय आसूं तुमचे सवय आसूं सर्वेस्वर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी तुमकां राखो सर्वेस्वर आपल्या मुखामळ तुमकां दाखोव आनी तुमची काकूळट करूं सर्वेस्वर ताचें प्रतिरूप तुमचेर कंसो आनी तुमकां समाधान दिवं आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां एक कुशेची खबर दोन कुशेची खबर पयलें जावन आतां आमकां गव्हर्मेंट इन्स्ट्रक्शन मेळिल्ल्या प्रमाणे 60 वर्सां मुसरत्यांक मात्र न्ही ताच्या वयल्यांक इगर्जी मिसाक येवंक अवकाश आसा पूण तुमी रेजिस्टर करीचे ते देखून आनी तुमचे प्राय चड जालां म्हूण कोणेय भियोवची गरज ना संतोशाची गजाल सगळ्यांक रेजिस्टर करूंक अवकाश आसा ते देखून परवां शनवाराच्या पवती फेस्ताच्या मिसाक कोणें पुरो रेजिस्टर करूं ना दया करून रेजिस्टर करा तुमकां प्रायाची अडकळ ना कोणेय रेजिस्टर करियेत वडांनी कोणेय रेजिस्टर करियेत भुरग्यांक मात जावचें ना दुसरें जावन आनी एक संतोशाची खबर कितें म्हळ्यार सोमारा मंगळारा बुधवारा ब्रेस्तारा वीक डेज दिसाक 9 वरांक आसचें मीस ताका रेजिस्ट्रेशन करचें म्हणून इट इज एन ओपन मास त्या मिसाक कोणेय रेजिस्टर करनासतनाय येवं येता सोमारा मंगळारा बुधवारा ब्रेस्तारा 9 वरांचें मीस सकाळीं ताका कोणेय रेजिस्टर करची गरज ना दॅट मास इज ओपन निमाणें गीत आमी गावया सदैव मायेन मान तुका राणये वीर बोळी तळी मागता तुजो स्वर्गे माता तुजो स्माये मोगाळी शिकय आमकां माये शिकय सर्वायतांचेर व्हरून जर शेगुणाचो मारो कातय पावय सर्गाक वंशाबी त्रिलोकीचो धनी रस्ना जालो माये तुजो बाळ नव्यान घडूंक पापी संवसार सुरू करूंक भागिकार शिकय आमकां माये शिकय सर्वायतांचेर व्हरून जर शेगुणाचो मारो कातय पावय सर्गाक वंशाबी मोगाळ पुत्रा सोवे आव्हार मोरया आशिर्वाद दिव आमकां हे जेजूच्या पवित्र काळजा भुरग्यां तुज्या दी तुजें
तुझे पुरसेचे कृपेन निवड आमच्या देवा आणि आमच्या दुस्मनांतले पापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. तुमकां सुमेस्तांक देव बरी रात दिवं.